10 जाय जर भाजी विकली वयता आणि त्याचा एक परिणाम म्हणजे हय 2 पूल आता रस्त्याची मातशी आमकां अडचण जाता ती बी सॉल्व जातली आणि आमच्या सिद्धी तुमकां खबर आसा डायनेमीक कशें आमी इतके दीस हांगा रोड करतले म्हणून ते देसायांकडे कॉन्टॅक्ट करीत असले आमकां जागो दिवचो पण सिद्धीन जवळ जवळ त्याचं सोल्युशन हाडले लागीं की तो थंय बी रोड अप्रोच रोड जाल्या नंतर आमकां बाजारान कंजेशन जावचें ना वाहतुकूय अडचण येवची ना आणि वाहतूक सुरळीत जातली लोकूय घोळटले मार्केटूय दुसरो प्रोजेक्ट हे येतल्या त्या मार्केटाकूय लोकांक भरघोस वेंडरांक सुद्धा बसपाक कोणाक जागो आसा. सांखळी म्युन्सिपालिटीत विविध प्रकल्प हे सुरू करता असताना त्याची पायाभरणी करता असताना खूप खोस भोगता की वेगवेगळे प्रकल्प आम्ही सुरुवात करता आयदर म्युन्सिपालिटीच्या फंडात असताना किंवा गव्हर्नमेंटाच्या फंडातल्यान असे विविध प्रकल्प हे सांखळीत सुरू करपाचे आसा. आयज हो फिश मार्केट जाला त्याचं एक्सटेन्शन मार्केट हे आणि एडिशनल जातले. कालूच हांवें इन्स्ट्रक्शन दिलं त्या प्रमाणे काडा मार्केट हे खूप तेंपान तुमच्याकडे हँडओव्हर जातले आणि ते काडा मार्केटूय बी म्युन्सिपालिटीचे मार्केट जातले जेणे करून एडिशनल इन फ्युचर ते डेव्हलपमेंट करपाचें आसत किंवा बाकीचो त्याचो विचार जातलो. फुडें बांदिल्ले 10-15 वर्सां पयलीं ते मार्केट लिकेज जावपाक लागला तेकाय रिनोवेशन्स आनी मेजर रिपेअर्सची गरज आसा तोय प्लॅन हातात घेवपाक सांगला. आयज म्हाका दिसता वार्ड नंबर 1 वेरियस डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट हाजें इनॉग्रेशन आसा ते वेवस्थीत डेव्हलपमेंट जातलें. त्यान भायर आमचो फ्रॉम होंडा टू हॉस्पिटल आणि फ्रॉम बस स्टँड टू शिवाजी पुतळा हे दोनूय बेगीनात बेगीन टेंडर जातले. टेंडर जाल्ल्या कारणान हांव तर मागता की सगळ्या समेस्त सांखळेकारांनी सहकार्य करीत जाल्यार विदीन 1 इयर आमी हे दोनूय एक्सटेन्शन ब्युटिफिकेशन आमी जाका म्हणटा नाव आत्तां आमकां सांखळेच्या ब्युटिफिकेशनाचेर काम करपाची गरज आसा कारण ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट सगळे कंप्लीट जाला बट ते ब्युटिफिकेशन जर करतले आसत जाल्यार सांखळेच्या लोकांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा. हे दोनूय रस्ते जर आमी ब्युटिफूल करून दाखयले आसत जाल्यार ऑटोमॅटिकली फुडले फ्रॉम हॉस्पिटल टू ब्रिज हो जो एक्सपान्शन उरता तोय आमकां करप शक्य जातलें. आयज म्युन्सिपालिटीचे चेअरपर्सन आणि कावन्सिलर सगळीं जाणां खूब बरें काम करता लोकांचें सहकार्य मेळटा म्हणून हे करप शक्य जाता. अशाच पद्दतीचो सहकार्य मोग हो सरोगीत आसूनी इतके तुमच्या लागीं मागता. जी बिल्डिंग जातली ती ग्राउंड फ्लोर शेड जातली इट विल बी ओपन शेड तितून टोटल 40 वेंडर्स खातीर बसपाक ग्राउंड प्लस 1 काय ग्राउंड ओनली ग्राउंड शेड सो 40 वेंडर्स हांगा बसतले जे फिश वेंडर्स उरतले आनी टोटल 8 शॉप्स आसा 8 स्टॉल दोज वील बी फॉर चिकन आनी मटन स्टॉल दोनी मेळून आसा. सो ऑल दो स्टॉल वॉज द प्रोजेक्ट आहा तो फर्स्ट फेज इन जातलो आमचो. सो सेकंड कॉस्ट कितें प्रोजेक्ट टोटल 2.5 crores आसा प्रोजेक्ट. स्टार फॉर अस आणि खरें स्टार जायत जाल्यार खंय स्वताक बंद करचें पडटा ते बंद जाता पण सध्या तेंच्यांनी चंगाची भुमिका घेतल्या ते आपूण जळटा भितरसून पण आमकां सांखळीक इल्युमिनेट करत आसा. आणि हांव कांयच उलयना कारण सध्या न्ही दोतोरान अशें सेटअप करून घेतला की वी हॅव टू बी रातचे सुद्दां मनांच्यान एक्टिवली विचार करचे पडटा की वॉट नेक्स्ट बिकॉज तेंच्यांनी इतली आमचे कडेन उपलब्धी करून घेतल्या. ही हॅज बिकम रियली अ गोल्डन मॅन ऑफ द इयर. नेक्स्ट 25 years दोतोरान जो पर्यंत सांगना की पुरो तोपर्यंत दोतोराच्या फाटल्यान सांखळेकार तरी रावतले काय ना. सो दोतोरान फक्त आमकां आशिर्वाद दिला. आता फक्त दोतोराक टायम फक्त आमकां दिवपाक मेळना पण तेतले तेतून सुद्दां कितें आसा जाल्यार दोतोर स्वता पर्सनल फोन करतात फॉलोअप घेतात खंय पावला कितें पावला आणि फक्त आयज तुमकां सांगता सीएम पद आमच्या कडेन आसा म्हणून कितली सुटसुटीत कामां जाता पळय ते त्या खुर्चीचेर बसतकूच कळटा सगळ्यांक. किंवा आमी थंयसर इलेक्टेड कावन्सिलर आसतकूच पयलींच्या कावन्सिलरांक अनुभव आसतलो प्रवीण भाई सांगताले ते सुद्दां एप्रिशिएट करता की खरीच कामां बरी चल्ल्या. फक्त तुम्ही साथ दिवपाक जाय तुमच्यो नवीन नवीन आयडियाज येवपाक जाय आणि भिवपाची कांयच गरज ना म्हणटा तशें फक्त विश दिवप आणि दोतोर आमकां सगळें परिपूर्ण करून दितले. आणि त्यांच्यानी तर काल म्हटला वयम कितें 105 म्हाका ते दोतोर कळना तुवें कितें म्हटलें तर हितून म्हणजे कौरवांची आणि महाभारतातली दाखयतना कौरव आणि पांडव कोण शत्रू येत जाल्यार खंय 105 दाखयताले आनी आपूण स्ट्रेंथ दाखयता तशेंच दोतोरान तर साखेन आमी वयमूच म्हटल्या सगळ्यांक. सो कोणूच ऑपोजिशन ना कांय ना आमकां स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन आसा सगळ्यांची कामां कितें आसा ती करपाची कसलेच ग्रिव्हन्सीस दवरपाचे ना नो डिफरन्सिएशन आणि आमी म्हाका दिसता त्याच लेवलचेर काम करता.